सगळे नमस्कार. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी आज जे जागे आसा ते जाग्याचें नांव बेनावली, दांसवाडो, आगसोना. हांवें 30th मार्च आमी स्क्रॅपयार्डाचेर आमी एक कंप्लेन घायलोली टू द काना बेनावली विलेज पंचायत. आमी ती ऑलरेडी नोटेड केलोली BDO, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी डेप्युटी कलेक्टर. आमकां मागीर बाणावली पंचायतीन 5 तारखे ऑफ एप्रिलाचे आमकां इन्स्पेक्शन नोटीस काडलो. पूण कांय कारणां लागून तेणी हाफ एन आवर पयलें ड्युरींग द इन्स्पेक्शन जावच न्हू म्हणून तेणें मॅसेज धाडली आनी आमगे इन्स्पेक्शन पोस्टपोन केलें. कित्याक सेक्रेटरी BDO कडेन इंपॉर्टंट मिटींग आहा म्हूण आमकां नोटीस येयलो फोनाचेर, वॉट्सॅपाचेर. तेच दिसा आमी एक लेटर केली टू द विलेज पंचायत ऑफ केना बेनावली आमकां इमिजिएट दुसरी डेट दिवची म्हणून. आमकडे सगल्यो कंप्लेन्यो आसा आमी ज्यो फायल केल्यो त्यो विदावट पेपर आमी उलयना. मागीर आमी जेन्ना BDO दिलोलें तेदोन आमकां BDOसून एक मेमोरेंडम येयल्लो स्टेटींग दॅट इन द व्यू ऑफ अबाव विलेज पंचायत सेक्रेटरी काना बेनावली इज hereby directed to go through the said complaint, verify the facts, take appropriate action as per the provision of Goa Panchayat Raj Act 1994, submit action report in the matter directly to the complainant under the intimation of this office. एक म्हयनो मायज जावन गेलो. आमी सेक्रेटरी ऑफ काना बेनावली हांव पर्सनली मेळोंक गेलो. तेणें म्हणलें म्हाका हो मेमोरेंडम आमी 20th एप्रील मिटिंगेक घातले आनी आमी हेजेर डिस्कशन काडलें. आजून पासून आमकां हेजेर स्क्रॅपयार्डाचेर आमकां इन्स्पेक्शन दिवंक ना तेणी. आतां आमकां डावट आसा कित्याक रावता इतलो वेळ. बेनावली विलेज पंचायतीन फोर्थनायट मिटींग जाता की ना? म्हयन्याच्यो 2 मिटींग जावपाच्यो. जर तर अजेंडा थोडे आयल्यार एक तर मिटींग जावपाची. आनी जरी तर मिटींग जाल जाल्यार हो मेमोरेंडम मिटींगे पडला काय ना? आनी हो मिटींगे मेमोरेंडम पडला जाल्यार हेजेर कितें डिस्कशन जालें? 11 जाण 5 आसात बाणावले पंचायतीन. ह्या 11 जाणांचे 5 हेजेर से कितें आसली? आनी कित्याक पासून आमकां आज पासून हें इन्स्पेक्शन दिलें ना काना बेनावली विलेज पंचायत? हें एक व्हडलो डावट. सो आमी आतां हे जाग्यार येयल्ले. सो आमी कंप्लेन घातली त्या दिसा जायतें स्क्रॅप आहलें. आमी आज पळोवपाक गेले जाल्यार सगलें आतां हिंगा क्लियर केलां. आनी होको तें बॅरिकेड ही आतां आखी प्लास्टीक तें आहा बट भितर जबर कांय स्क्रॅप ना, थोडो वेस्ट आसा. सो बेनावली विलेज पंचायत कित्याक इतलो टायम घेता? एक सिंपल कंप्लेन बाय अ कंप्लेनंट आनी हिंगा मेमोरेंडमाचेर सांगता डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मॅटर टू द कंप्लेनंट वा इंटिमेटिंग टू द ऑफिस. आजून म्हाका कित्याक येयला ना कंप्लेन? द VP पंचायत द VP सेक्रेटरी ऑफ काना बेनावली हेजेर कित्याक एक्शन घेयना? सरपंच, डेप्युटी पंच कित्याक एक्शन घेयना? पंचायतीचें इलेक्शन जालें जेन्ना आमकां कळून येयलें हे गांवची पंच जी आसा ती ऑल्सो डेप्युटी सरपंच. सो 7 म्हयने जावन गेले. तुका कित्याक खबर ना ही इलिगलिटी तुगे गांवांत चलता जाल्यार तुगे एक्शन कित्याक जालें ना? हे गांवच्या लोकांक तुवें हें इलिगलिटी काडपाक कितें केलें? सो आमी रावता आमकां केदो इन्स्पेक्शन मेळटा तें. आनी आमकां डावट आसा की आमकां तुमी इन्स्पेक्शन आपयतले जेन्ना हें सगळें क्लियर जातलें तेन्ना. कित्याक एक सिंपल इन्स्पेक्शन दिना? तुमी रावंड मेरी गो रावंड खेळोंक सोदता वो तुमकां सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन नोटीस काडपाक तुमकां समना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन हे मॅटराचेर फाटीं सरपा न्हय. क्लियर मेसेज टू द VP पंचायत ऑफ काना बेनावली हे मॅटराचेर आमी फाटीं सरपा न्हय. आमकां हेजेर रिजल्ट जायो तो जायोच. तुमी समनाकाय की आमी हेजेर फाट सरतले. सिंपल कंप्लेन आमगेली. तुमी तेजेर आजून पासून एक नोटीस काडना. 1 म्हयनो मायज जावन गेलो. हें कित्याक कोतात? तुमी आमकडे गेम खेळटा वो तुमकां सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन खबर ना. जरी तुमकां सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन खबर ना जाल्यार आय अपील टू द पंचायत मिनिस्टर मोविन गुडिनो प्लीज बेनावलीच्या विलेज पंचायतीक सद्याक ट्रेनिंगाची गरज आसा. कित्याक 1 म्हयनो मायज जावन गेलो आमची कंप्लेनाचेर आमकां एक सुद्दां इन्स्पेक्शन मेळ्ळें ना. ओके, थँक्यू वेरी मच. हांव आशीष आफोंसो, रेव्होल्युशनरी गोवन मेंबर. आतां मेल्विनान सांगिल्ले ते भाशेन तेम कितें म्हणलां ऑलरेडी थोडें काळ पूण जें पड काळां ना तेजेर हांव सॅटिस्फाय ना. हांव विलेज पंचायताको सरपंचाको विचारूं सोदिता बाबा जेन्ना हो इश्यू हांव माटरी तुमकां कळ्ळें हें क्लीन करपाक आनी जरूर तर हें क्लिनींग जालां न्हू तें सारकें जालें ना. कित्याक ऑलरेडी तितू वेस्ट आहा. हाल तो पावस पडलो न्हू आनी ती मागीर उदक जालें न्हू मॉस्किटो थिंगा फॉर्म जातले. जेन्ना उदक उरलें एक आठवण उरलें आनी पावस पडलो आनी जेन्ना 8 दीस देखून पावस पडना तेन्ना लार्वा फॉर्म जाता आनी तो लार्वा फॉर्म जातरी एक 4 दिसान 8 दिसान मॉस्किटो ब्रीड जावन तो फ्लाय जाता. सो हें बोट क्लिनींग केलां तें सारकें क्लिनींग करूंक जाय.
जेन्ना हो म्हणटा कोण प्रमोद सावंत म्हणटा हें जें स्क्रॅप यार्ड हांवें ती लिगलायज करप बाबा तूं लिगलायज कितको करूं दिता लोकांगे घरांत करून लोकांगे वाड्यांनी लोकांगे शेतांनी तूं लिगलायज कोत मरे कर बट नॉट इन दीस एरिया आमगे गांवांत न्हू पूण तूं लिगलायज करपाक एक सेपरेट जागा इंडस्ट्रियल एरिया लिगलायज कर आनी जेन्ना हांव बी सरपंचाक सांगूंक सोदता बाबा तूं आमचे कडेन RGP को हेणाका जेन्ना आमी एक इश्यू गेलो न्हू आमी इश्यू काबार जाल बगर हें सोडनाय कोणाकूच आनी हें काबार जाल बगर आमी आमगेलो इश्यू आहा तो हाती भायर वचोन दिवपा नाय आनी एक सांगूंक सोदिता आमी जें ऑक्सिजन एक वारें आहा देवान दिलोलें न्हू तें आमी देवान आमकां फ्री दिलां ऑक्सिजन घेवपाक कितें मनीस हो कोण हो स्क्रॅप यार्ड घालतो हें स्क्रॅप यार्ड हें घरांत तें कोना आनी त्या घरा आमचें धाकटें भुरगें आहा अरे कोण रिस्पॉन्सिबल कोणा लागून तुमी हें कोताय हे धाकट्या भुरग्याकू हें ऑक्सिजन जें पोल्यूट जालो घेवपाकू तुकाय पूण मातशें हें ना मातशें गिन्यान ना केन्ना हो मनीस कोण स्क्रॅप यार्ड घाल तेणें चिंतूं जाय बाबा ते घरा सुवाती जे लोक आहा सरावंडींग ते सुवातेर रावचें आनी तुवें चिंती तें बाबा ते सुवातेर हांव जाल्यार आपणाक कितें भोगतो गाय मू ओके हांव इतलें सांगून हें मुगे काबार करूं दिता आनी जे मेल्विनान सांगिलां ते मेमोरेंडाचेर तुमी बाबा एक्शन घेवचें सरपंचान आनी आमकां जाता तितू बेगीन तुमी हेका आपोवचें देव बरें करूं विलेज पंचायत ऑफ बेनावली तुम समजायचे तुम्ही आम डॉज कोन फिनिश जातले म्हणून हे मॅटर काबार जातलो म्हणून बट इन फ्युचर वी विल डेफिनेटली मीट समवेर इन बेनावली और सम अदर इशू वी विल डेफिनेटली मीट आई प्रॉमिस यू डॅट थँक्यू वेरी मच